बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही माय महिन्यांत आसा. मोरी एक विशेष तरान आम्ही मान करता ह्या महिन्यांत. आनी तशेंच ह्या पास्का काळार आतां आमी पेंतेकोस्ताक तयाराय करन आसा. थोड्याच दिसांनी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी आचरण करतल्या. देखून आयच्या नियाळाक हांवें विसरलो विशय जावन आसा मोरयेच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र. द रोल ऑफ द होली स्पिरीट इन द लायफ ऑफ मेरी. पवित्र सभेची दोतोन आमी वाचली तर CCC 487 आमकां अशें सांगता, कातोलीक भावार्थ मोरये विशीं कितें पाती येता तें क्रिस्ताचेर बांदून हाडलां. आनी पवित्र सभा मोरये विशयेन कितें शिकयता तेच दिशेन क्रिस्ता थंय तिचो भावार्थ प्रकाश भरीत जाता. म्हणजे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरयेक आनी जेजूक आमी विंगड करूंक जायना. जे कितें आमी मोरये विशयेन नियाळटा तें जेजूचेरय नियाळ जाता. आनी मोरये विशयेन नियाळून आमच्या जिविता विशयेन नियाळून आमी जेजूक चड लागीं सरता. मुगाळ भाव भयणीनो, फाटल्या दिसांनी एक विशेष घडीत म्हज्या जिवितांत जालें. म्हाका मोरयेचो इल्लो सडीत मोग. हांव मोरये विशयेंत मस्त शिकोवण्यो हांवें दिल्यात, मस्त संगती हांवें वाचल्यो नियाळ्ळ्यो फाटल्या म्हज्या मिसावांत. देखून एप्रिलाच्या 22 तारखेर 2021 फाटल्या म्हयन्यांत एक येसवडी याजाक ताच्या याजाकी दिक्षेचो रुपयो सवासो संदर्भार एक कंथार ताणें मोरये विशयेन घडलेलें हिंदी आनी तामीळ आनी हेर भासांनी. देखून तो म्हाका फोन करून सांगी लागलो, हें कंथार हांवें आतां कोंकणींत हाका उतरां बरयचें म्हणून. तितल्यार म्हाका बगलें हांवें बरोवचें गी. हांवें कशें बरोवचें, दोळ हांवें बरोवंक ना. थोडीं येणे तेणे हांवें कंथारां वा गितां बरयल्लीं आसात सेमिनारींत, पूण कंथार वा कोंकणींत ताका उतरां बरोवचें म्हज्यान जायत गी म्हणून म्हाका खावचें न्ही बगली. देखून हांवें ताका जायत म्हळें, कित्याक ताचो जुबले आनी तो म्हजो वडील जावन आसलो हांव सेमिनारींत शिकतना थोड्या म्हयन्यांक. देखून हांवें ताका कुमोग करया म्हणून बऱ्या मनान तें काम वयसून घेतलें. आनी हांव फोन करून सोदूंक लागलो कोण उतरां बरोवचे आसात, कोण कंपोजर्स आसात, कोण रेकॉर्ड करता, कोण एडीट करता. अशें हेरांक फोन करून सोदून आसतना हांवें म्हज्या याजकांक तिळसिलें अशें काम आमच्या येसुडी याजकान दिलां. तर आतां हाका उतरां बरयचें, कोणा कडेन हांवें वचचें, कोणा कडेन विचारचें म्हणून तांचे अभिप्राय घेता आसतना ते म्हणाले म्हाका तुमचो कित्याक बरयनाय. आनी हांवें उपरांत त्या याजकाक फोन करतना तो म्हणलो, हेरांनी बरोवचें नाका, तूंच बरय. सादीं उतरां, थोडीं, तूं कांय व्हडलीं उतरां जायचीं म्हणून ना म्हणून तांणी म्हाका उत्तेजन दिलें, प्रेरण दिलें. आनी हांव पाती येतां हें पवित्र आत्म्या मुखांतच म्हाका मेळिल्लें प्रेरण. आनी त्याच दिसा सांजेर एप्रिलाची 22 तारीख सुमार एक 7 वरार हांव बसलों. आनी बसून एक अर्ध्याच वरान हांवें हें कंथार वा तीं उतरां बरयलीं. आनी उपरांत ही उतरां बरोवन आनी मुखार मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आतां हें कंथार केवल आतां 12 दिसांनी एप्रिलाची 22 तारीख आनी मेच्या 4 तारखेर रेकॉर्ड जावन एडीट जावन पुरतें तयार जालें. 12 दिसांनी. आनी मेची 4 तारीख म्हज्या व्हडदिचो दीस. आनी तोच दीस ते याजकाचो ताच्या रुपयो सवासो म्हजी व्हड मेळोन म्हाका 12 वर्सां जालीं मेच्या 4 तारखेर. आनी त्या दिसा म्हाका म्हज्या एका इश्टान उडास काडलो. मेची 4 तारीख म्हाका कुमगार मेळिल्लो दीस म्हणून. म्हाका कुमगार मेळिल्लो, व्हड मेळिल्लो दीस. आनी आतां 12 वर्सां जालीं आनी म्हाका विशेश संतोश. एक कंथार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल मोरये विशीं म्हाका बरोवंक साध्य जालें न्हय म्हणून देवाक हांवें अर्गां दिलीं.
आणि आता कालच्या दिसा मेयाची 7 तारीख आम्ही दैविक लोरितीर मंदिरातर्फेन हे कंतार उक्तावण केले, प्रसार केले आमच्या यूट्यूब चॅनेलार, देखून तुम्ही वीक्षण करूयेत. आणि कालचो दीस मेयाची 7 तारीख म्हणटा आसतना तोय म्हाका विशेष दीस, कित्याक मेयाच्या 7 तारीखेर अर्द मेळ्ळ्या उपरांत 4 तारीखे उपरांत 7 तारीखेर हांवें म्हजें पयलें मीस भिडयलेलें. देखून देवाक अर्गां. आतां हें कंतार जें हांवें ताका उतरां लिखिल्लीं आनी आतां तयार जालां. आमच्या मंदिरांत जावन प्रसार आमी केला यूट्यूब चॅनेलार डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हणल्या नांवार. आतां आमी वीक्षण करया, पळोवया आनी मोरये सुवे देवाक आमी अर्गां दिवया.
आनी आतां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मरयेच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र आमी नियाळत आसतना हांव तुमचे मुखार 3 संगती दवरतास. ह्या 3 विशयांचेर आमी नियाळ करया. पवित्र आत्म्याचो पात्र मरयेच्या जिवितांत कितें आनी तसो आमच्या जिवितांतय जावन आसा. पयलो विशय जावन आसा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मेरी, मरयेचो निष्कळंक गर्भी संभव. CCC पवित्र सभेची दोतोन CCC 491 आमकां अशें सांगता, हें बावर्तचें सत 1854 1854 इस्वेंत भगवंत पापा पियूस 9व्यान पासारलेलें जावन आसा. मरयेच्या निष्कळंक गर्भी संभवा विशयन कितें पासारलां आनी त्या नंबरांत स्पश्ट बरयलां 491 भगवंत आंवकार मरयेक गर्भ संभवच्या पयल्या घडयेतावन विशेष कृपे वरवीं आनी सर्वेस्परा देवाचें देणें म्हणलें बरी आनी जेजू क्रिस्त मनशाकुळाच्या सोडवंदराच्या बऱ्यापणा वरवीं तिका सैंबाच्या पातकाच्या सर खतांतलें राखलें. तिका सैंबाचें पाताक लागोंक ना आनी हें विशेष कृपे वरवीं जालें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, विशेष कृपा म्हळ्यार हें देवाचें काम, हें पवित्र आत्म्या वरवीं जालें. तिका देवान राखोवन व्हेलें, सैंबाच्या पातकाच्या खतांतावन राखोवन व्हेलें. हें पवित्र आत्म्याचें काम. हो पवित्र आत्म्याचो पात्र तिच्या जिवितांत. दिस इज अ सिंगुलर ग्रेस. ही विशेष कृपा तिका लाभलेली, आमकां लाभना. पूण आमच्या जिवितांत ती तशें जाता. आमकां जल्म मेळ्ळा, वय आमच्या आवय बापाय मुखांतर आमी ह्या संवसाराक जल्मल्या, पूण आमकां पातकाचें खत आसता. म्हळ्यार आमी सैंबाचें पाताक घेवन जल्मता. पूण आमकां नवो जल्म मेळटना पवित्र स्नानांत आमचें सैंबाचें पाताक धुवन वेता, ओरिजिनल sin. आनी अशें आमकां कुरपा मेळटा. आनी उपरांत ती कुरपा आमी पातका निमती होगडायतना, पूण आमी कुमसार सक्रामेंत जोडटना परत कुमसार जावन सक्रामेंता मुखांतर होगडायलेली कृपा आमकां पाटी मेळटा, आमी जोन घेता. देखून आमी आज समजोचें, मरये बरीच आमकां कृपा आसा, पूण तिका विशेष, पूण आमकां पवित्र स्नानान मेळ्ळेली सक्रामेंता मुखांतर आमी परत जोण घेवची, आमी कृपेचें जिवीत जिवेत. तो पयलो विशय. आनी हो पात्र पवित्र आत्म्याचो आमचे थंय वा आमच्याय जिवितांत जावन आसा. आतां माय म्हयन्यांत मरयेचें भक्तीपण आमकां हर एकल्यांक सबारांक आसा. आमी मरयेचें भक्तीपण धरी जाय. तें ह्या म्हयन्यान, माय म्हयन्यान करी जाय. एक विशेष मागणें आमी करयेत, कृपेंत जियोंक, एक नितळ निश्कळ जिणी जियोंक. कशें मोरी निश्कळंक तरान गर्भी संभोवली तिच्या आवयच्या उदरान, तशें आमकांय नितळ निश्कळ जिणी जियोंक जाता. एक मागणें आसा. जावं बरो आमी आमच्या घरांनी करता, नांतर आमी सुरू करया निश्कळपण जोडूंक मागणें. आनी तें मागणें कितें जावन आसा, आमी म्हणया, हे मरये तुज्या पाप करत नातिल्ल्या गर्भी संभवा मरिफात कर म्हजी कूड निश्कळ, म्हजो आत्मो भाग्यवंत. 3 पावटी आमी नमान मरी म्हणून 3 पावटी आमी हें मागणें करता. तुमी करा, हांवूय करता, आमी करया आनी एक नितळ निश्कळ जिणी कुरपेची आमी जियेवया. तो पयलो विशय. आनी आतां दुसरो विशय, मरयेच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र म्हणटा आसतना दी एनन्सिएशन, म्हळ्यार बडव्यान बरी खबर हाडलेल्या वेळार, बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार कितें जालें. लुकाचो वांजेलावस्वर 1:3-5 देवदूतान मरयेक म्हळें, कितें म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली.
देखून तुझे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. त्या कंतारांत आसा, भागेवंत देवाचो पूत. तुझे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. पळया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरये थंय गर्भी संभोव वा ती गर्भेस्त जाली. आमी आमोरी करतना म्हणटा, आमोरी करतना पयिल्लें, सुम्याच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली म्हणटा. पूण थोडे फुडें आमी सूख करची आसा. थोडीं जाणां म्हणटात गर्भी संभोवली, मोरी गर्भी संभोवली पयलें. पूण हांगासर बुडव्यान बरी खबर हाडन गर्भी संभोवलो जेजू. देखून सतमानतान आमी म्हणटा तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो. तें समा जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, पूण मोरी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. हें आमी सारकें समजोवचें. आतां मोरी गर्भेस्त जाली पवित्र आत्म्या वरवीं. देखून CCC 494 494 म्हणटा, मोरयेक इजबी हाडिल्ल्या वेळार परमोन्नतच्या पुताक धाडच्या पुताक दादल्याक वळखनासतना पवित्र आत्म्याच्या पदवेन गर्भ संभोवतली म्हणून तिका कळयल्ल्या वेळार मोरयेन भावार्थान देवाक असाद जावचें कसना म्हूण वळखून घेतलें. आनी त्या उपरांत आपले हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून देवाच्या उतराक आपली कबलात उसारलेले वरवीं मोरी जेजूची आवय जावंक पावली. पळया मोगाळच्या भावानो भयणीनो, केन्ना तिका बडव्यान अशें सांगलें, तिणें भावार्थान तें स्विकार केलें. देवाच्या योजनाक खालती मान घाली. तिणें हें उतर उसारलें. लुका संवंजलावसर 1:30-8 आपले हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तिणें जावं म्हणटना, येस म्हणटना तो देवाचो शब्द मनीस जालो. केदें व्हडलें घडीत वर्तें नवाल घडलें, देव मनीस जालो तिचे उदरी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी म्हणयेत मोरयेन आमकां जेजूक दिलो. म्हळ्यार मोरये मरिफात देव मनशां थंय आयलो आनी मोरये मरिफात मनशान देवा थंय वचा जाय. म्हणजे आमी आनीक रितीन म्हणयेत, आमी ह्या संवसारी आसतना तिच्या पुता कडची आमकां कृपा जोड दिवची आनी ह्या परदेशा उपरांत तिचे कुशीचें फळ जेजूक तिणें आमकां दाखोवचें. देखून हें सगळें मोरयेच्या भक्तीपणांत आटावता. देखून आमकांय हें देणें आसा. मोरयेक विशेश देणें, द फिजिकल कन्सेप्शन ऑफ जीजस. तिच्या गर्भांत जेजू गर्भी संभोवलो, ती गर्भेस्त जाली. पूण आमकां तसलें भाग ना, पूण आमकां स्पिरिच्युअल कन्सेप्शन आसा. हर एक पावटी आमी एवकरिस्ताक येता आसतना, जेजूक लागीं सरतना वा आमी सक्रामेंताची भेट करता आसतना, देवाचें उतर वाचता आसतना जेजूचें जनन आमचे थंय जाता. वा विशेश तरान आमी एवकरिस्तान जेजूक सेवतना जेजूचें जनन आमचे थंय जाय. आनी हो दुसरो विशय. आनी हें सगळें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जाता. जशें मोरये थंय जालें, तिणें देवाची कुशी संपूर्ण तरान मानून घेतली. तिची कुशी देवाची कुशी एक जाली. देखून संपूर्ण तरान देवाची कुशी केल्ली पाळलेली मोरी जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखान, मार्गदर्शना मुखान तशें आमी जेन्ना आमी आमची कुशी सांडून देवाची कुशी करता, मागता, देवा थंय एक जाता, जियेता, तर क्रिस्ताचें जनन भावार्थान आमचे थंय जाता. आतां तिसरें, मोरयेच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र वा आमच्याय जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र म्हणून आमी आज नियाळता आसतना तिसरें घडीत आमी नियाळ्या निमाणें द विजिटेशन. मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. पळया,
बरी खबर हाडिल्लीस मेळिल्लीस ती उगूच रावना, हेरां तिचे थंय येवन दीत तिका नामान करून दीत म्हणून ती रावना. बगार तिचे थंय आतां असलें एक नवाल घडलें आनी जेजू तिका कितें करता, उदार करता. जेजूसू तिचे थंय गरबी संभोवलेलो देवाचो पूत जेजू तिका दयाळ करता, मोगाळ करता. आनी त्या दयेन आनी त्या मोगान ती दावी वेता जाकारीच्या घरा. आनी थंयसर कितें जाता, एलिझाबेथची भेट करतना तिका नामान केल्लो तिच्या नामान असो शब्द आयकतना तिच्या उदरांत आसल्या बाळशान उडी मारली. म्हळ्यार असो अर्थ मोरये मुखांत्र जेजूचें साल्वसांव त्या बाळशाक लाभता त्या दिसा. देखून आमकांय तशेंच, आमकांय सर जेजूची कृपा, ताची कृपा, साल्वसांवाची कृपा आमकां मोरये मुखांत्र लाभता. देवाचें येवजन जशें जुआंवक लाभलें तशें मोरये मुखांत्र आमकांय देवाची वा जेजूची वा साल्वसांवाची कृपा लाभता. आतां पळया मोगाळ भावन भयणीनो, मोरी एलिझाबेथीची भेट करून सुमार 3 म्हयने तांच्या घरा रावली. कितली कृपा त्या घरा. पोरण्या सल्ल्यान आमी पळयल्यार दावीद रायाच्या काळार सल्ल्याचें आर्क ओबेद एदोम म्हणल्याच्या घरांत दवरलेल्या वेळार ताच्या घराचेर देवान आशिर्वाद घालो. सल्ल्याचें आर्क दवरलेल्या घरा आशिर्वाद. तर आतां मोरी नव्या सल्ल्याचें आर्क लदिनेंत आमी म्हणटा आर्क ऑफ द कॉव्हनंट. सल्ल्याच्या आर्का नवो सल्लो जेजू मुखांत स्थापन जाल्लो, जेजून नवो सल्लो केलो. आतां ती सल्ल्याची आर्क आनी आतां जाकारीच्या घरा 3 म्हयने ती रावली आनी ताचें घर नंदन केलें. तर आमच्या घरा मोरी आसा, तर मोरयेक मान आसा, तर जांबरो तिका वाती वा तिची इमास वा तेर्स आनी फुलां तिका मान गौरव आसा, तर आमच्या घरांत आमचें घरी नंदन जातलें. आनी तें ह्या माय म्हयन्यांत विशेश तरान आमी तिचें भक्तीपण केलें तर खंडीत जाता. कित्याक आमकां पवित्र सभा शिकयता CCC 971 बागेवंत आंकवारीचें देवास्पण सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. पवित्र सभेन आदारचें बागेवंत आंकवारीचें भक्तीपण क्रिस्तांव आराधनाचो अविभाज्य वांटो म्हणून आमकां शिकयता, गरजेचें म्हणून आमकां शिकयता. मोगाळ भावन भयण, हांव वाकेर करचे पयलें हें घडीत हांव सोडटां. तुमी मोरयेचो झेलो म्हणून माय म्हयन्याच्या हरी एका दिसा नियाळाक तुमी एक तो बूक खान गेलो, तर हांवें खान गेला. हांव आतां हरी एका दिसा वाचतां मोरयेचो झेलो म्हणून. तातूंत पयल्या दिसा हें घडीत दिलां. आनी तातूंत मस्त दाखल्यात हरी एका दिसा सांतांच्या जिवितांत वा हेर घडितां नीज घडलेलीं थंयसर नियाळाक दिल्यात. आनी हातूंत पयल्या दिसा तें हें घडीत दिलां. हांव तुमचे मुखार दवरतां. फ्रांसांत एक भक्तिवंत स्त्री आसली, कुटाम मर्यादेची स्त्री, पूण तिचो दादलो बरो मनीस मोगाळ, पूण ताका भावार्थ नातलो. आतां ह्या स्त्रियेन कितलें सांगल्यारी मागल्यारी हो हें ताका नटवोंकूच ना. आज आमच्या कुटुंबांनी आसा जांबरो, भावार्थ ना, मागणें ना, देवा साव ना. देखून आतां अशें आसलें कुटुंब. तिणें माय म्हयन्यांत तिच्या कुडांत एक सायबीणीची इमास केली आनी तिका एक आल्तार केली आनी जिवी आनी परमळीक फुलां तिणें व्हरून दवरलीं. हो दादलो कितें करतालो, हरी एक आयतारा म्हणले बरी तो ताच्या गांवांत हांव न्हू हळ्ळेक ताणें भोवंक वचचें आसलें. आतां माय म्हयन्यांत वो गेल्ल्या वेळार माय म्हयन्याच्या हरी एक आयतारा ताणें फुलां हाडलीं. फुलां हाडून स्त्रियेक दिलीं. स्त्रियेन वचून तीं भेटयलीं. आनी अशें माय म्हयन्यांत तिणें भेटोवन उपरांत नेक्स्ट म्हयन्यांत जुनांत हो दादलो अचानक सरलो, अंतरलो. आतां हिका खंत जाली, कित्याक हो अचानक सरलो आनी असो आत्मो कितें जाला म्हणून ती खंतीन बरो नासली. खंतीन ती पिडेस्त जाली, भलायकी तिची बिगडली. आनी अशें भलायके खातीर खंय दुसऱ्या गांवाक ती वता आसतना फ्रांसांत वाटेर तिका एक आर्स म्हणलो गांव मेळ्ळो, आर्स शहर. थंयसर एक देवोत भाग्यवंत याजक आसलो विगार, ताचें नांव जुआंव मारी वियानी. आनी जुआंव मारी वियानीक ती पयले फावटी मेळटा
आनी ताका मेळटा विगारान जो आमारी वियानीन म्हळें श्रीये तूं चड खंतीन आसाय माय म्हयन्याच्या हर एक आयतारा हाण दिल्ल्या फुलांचो उडास तुका तूं विसरली वे पळय ताका कोणें सांगलें देखून ती स्त्री अजाप पावली कोणाकच गोत्तू नासलें हाका कशें कळ्ळें आनी त्या विगारान मुखार म्हळें हांव कुंवार सायबीनेक ताणें मान केलो देखून तुज्या मागण्यान देवान ताची दया केली प्राण करच्या आदीं तुज्या दादल्यान पातकांची दूख धरली आनी देवान ताका बक्षिलो पळय मोगाळ भोवान भयणी मरयेक एक ल्हानशी करणी केल्यारी फुलां दिल्यारी ल्हानशें मागणें म्हळ्यारी ती व्यर्थ जायना देखून पवित्र आत्म्याचो पात्र तिच्या जिवितांत विशेष तसो आमच्या जिवितांतय आसा तसो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तर आमी मरयेक मान करया देवा साव आमची मागणी आमी भेटोवया मरी आमकां आनी आमचीं कुटुंबां आशिर्वादीत करूं नमान मरये कृपेन भरले सुम तुजे संगता श्री आमतो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुस्चे जेसू बगेवन ती मरये देवाचे मेळ आमोवप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळये आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरतात लॉरेन्स डिसोजा मुल्की 70 आनी 5 वर्सांचो जल्मा दिवस. एडवर्ड डी आल्मेडा, सिस्टर नॉर्मा बेथनी, सिस्टर लविता बेथनी, स्टानिस्लाउस क्रास्ता गुरपूर कैकंबा, ग्रेसी आनी प्रेसी डिसोजा उडपी वर्दिसो वार्षिक दिवस आचरता. फादर स्टीवन फेर्नांडीस कल्याणपूर तशेंच फादर डेन्झिल लोबो बँगलोर. काजारी जिवितांत 15 वर्सां सोंपयतात स्टॅनली पिंटो आनी जानेट. काजाराचे वार्षिक दिवस डॅरिल आनी दीप्ती मँगलोर. मिस्टर आनी मिसेस आयरीन डिकोसा उजरे. प्रवीण आनी रोशनी ब्रॅक्स कुलशेकर. रेमी आनी अनिता टेलिस दोहा कटार. स्टॅनी आनी जानेट. केविन आनी शरीन मुदरंगडी. डेविड आनी तेरेसा 25 वर्सांचो रिलिजियस जिवितांत जुबल्यो आचरता. सिस्टर मीना अपोस्तलिक कार्मेल सिस्टर जल्मा दिवस आचरता. मारिसा मोनिस आनी मोवेल्ला डिसोजा कंकनाडी हांकां सगळ्यांक आमी अभिनंदन पळयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवा करका आनी होकळाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट. सालोरेसाच्या मानाक नेल्सन शारन डिकुन्ना आनी कुटुंब. सिल्विया डिकोन्ना आनी कुटुंब वालेन्सिया. लीना एंटनी सरावो अहमदाबाद. आयरीन पिरेरा बेलतंगडी. डॉल्फी कस्तेलिनो शंकरपुरा. मेलिटा डिसोजा साकिनाका मुंबई. आपल्या हात्या पासत मिसान दिता. जुलियाना डिसोजा तुडाम किरेम बऱ्या भलायके पासत. आतां सरलेल्या मलगड्या पासत मिसां वाचून सांगता. पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मीस दिता. सिल्विया डी कोस्टा कुवेट. देवादी जोसेफ आनी सेवरीन कोरेया रुजय. देवादीन रोसलिन डिसोजा पालदने. देवादीन मायकल सेरावो दुबय. देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर. देवादीन सिल्वेस्टर आनी इवा सल्डाना तिरुपूर. देवादीन लीना डिसोजा आडाम कुद्रू. देवादीन फ्रांसीस डिसोजा कांदिवेली. देवादीन लीना डिसोजा सुरतकल. देवादीन चार्ल्स रोड्रिगस वासई. देवादीन आल्बर्ट बेझिल डिसोजा दोंबिवली. देवादीन एंजेलिन लोबो एयाडी. देवादीन अविनाश मिनेजस अबुधाबी. देवादीन मेबल
जेराल्ड डिसोजा कॅनडा देवादीन एरिक लोबो मालाड देवादीन जॉन फर्नांडीस बैंदूरू देवादीन जाल्ल्या पुलकत्नींतल्या आत्म्या बसत मिस्तिता हेनरी डी आल्मेडा मुल्की देवादीन एरिक लोबो मुंबय देवादीन वॉल्टर पेरेरा कांदिवली देवादीन अँटनी सराव अहमदाबाद देवादीन जोकिम डिसोजा मुंबय देवादीन हेलेन पिंटो मुंबय देवादीन रोजी सिक्वेरा कुलशेखर अंधेरी कुटुंबां सरलेल्या सर मालकाड्यां बसत मिस्तिता लुवीस सांगतीस आनी कुटुंब सहार मुंबय ह्या त्या सवां सांगता आमची त्या सवां ह्या भोव पवित्र वेदीचेर 2 हेमिसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी आनी भक्तीपणी आमी भेटोवया. Pravesh Gita Sumyak Dinwasya Bukan A2 page 13. तुका नावाडतेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांता नरगांदिता तुका नावाडतेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटेता मी बली मानून घे म्हूण पराता मोगाशीवर हरी एक दिसा वतलोय सुखा दुखान बावाड तिरकेलोय कसकत काय एक आधार खरो दिलोय सदा विश्वासीस तूं जालो मोगाशीवर हरी एक दिसा वतलोय सुखा दुखान बावाड तिरकेलोय कसकत काय एक आधार खरो दिलोय सदा विश्वासीस तूं जालो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या समिया जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू आमी समियाक नांवाडटा कित्याक तो सदांच विस्वासी ताचो मोगाचो शिवर आमचे सदांच वता सुखात दुखांत तो आमकां सांगात दिता आमच्या हर एका गरजांत तो पावता. पवित्र आत्म्याचो खरो अनुभव सरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तो केलो आनी समियाचो आत्मो तांचे लागीं उलयलो तांकां मार्गदर्शन दिवंक लागलो तांकां बुजोवंक लागलो तांकां धैर्य दिवंक लागलो तांच्या मुखांत्र तो उलयलो. तर आमच्या मदें पुनर्जीवन जेजू हजर आसा आनी ताचो विशेश तरान आमी अनुभव करता हर एका मिसाच्या बलिदानान. वय समी जेजू आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या जिवितांत चलोवन व्हरोन दी मार्गदर्शन दिवन दी आमकां धैर्य दिवन दी आमकां बुजवण दिवन दी आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार सगळ्या मनशा कुळाक देवाचो अनुभव जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. कश्टा आकांताच्या वेळार आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार आमी निराश जाल्ल्या पासून देदेस्पर जाल्ल्या पासून आमी आमचो भावार्थ सांडलेल्या पासून वा देवा तावन पयसरून काळो कांत आमी सासपाल्ल्या पासून देवा कडचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या
ससनाच्या देवा आमच्या भोमगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुज्या मुखार आमकां प्रामाणीक करून आमर जिणी जोडूंक आमकां तुवें तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावाशें कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळू पावल देर्बेक आनी उपरांत लिस्राकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शिस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्रांतले आनी कोनियांतले सर भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आसलें. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवून वता आसतना जेरुसलेमान धर्मदुतांनी आनी मलगड्यांनी घेतलेल्या थारावा विशयांत भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळीजे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान थीर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलेलें. मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतस तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे गडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियागार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थून म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतस तांच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हणून समजोन तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून वचोंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. सर्वेस्परस देव म्हण जाणा जया, तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसां. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगा युगांतरांक, ताचें विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळटा. श्लोक. संतोसान सुमयाक जय जय म्हण हे पृथ्वीये. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. क्रिस्ता सांगता, जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुम्ही आत्रेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळेन जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमचे की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा.
तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत हांव मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साखर आपल्या धन्या प्रासो व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका ताणें दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकय ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर्व तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्ल्याक ते वळखनात. देवाचें उतर हें वखण तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू पावल आनी बार्नाबास ते देर्बे आनी ताजे उपरांत लिस्त्राक येवन पावले. आनी आमी पळयता बेगीनच ते आशियाक म्हणजे एशियाक वचून सुवार्ता परगट करूंक लागता. आनी त्या वेळार जाल्ली ती घडितां भोव अपुर्बेचीं जावन आसात. आनी थंयसर लिस्त्रांत तांकां तिमोथी मेळ्ळो तरणाटो. आनी आमी उपरांत तिमोथी विशयान जायतें वाचता. आनी तिमोथी कितल्या उरपेन बरोवन सुवार्ता परगट करता. आनी ताका सांब पावल विंचून काडटा, कित्याक ताची आवय भक्तिवंत आनी तशी व्हडली माय भोव भक्तिवंत. आवय जुदेव कुळयेची पूण बापूय तसो एक ग्रेक म्हणजे जुदव न्हय आसलो. आनी त्या वेळार पावल बार्नाबासांनी सुटले क्रिस्तांव जुदेवां मदेंच भावार्थ वाडोवन आसले. आनी ते चिंतले जे कोण क्रिस्तांव जातात समियाची सुवार्ता स्विकार करतात आनी हरी एकल्यांनी सुन्नात करी जाय म्हणून. सुन्नात करी जाय म्हळ्यार कुडीचे एक मासाचो कुडको कातरी जाय म्हणजे तांचो विशेश दूख आसा, कस सोसूंक आसात. जुदेवांक जिखच्या खातीर तांचें मन जिखच्या खातीर सांब पावल तिमोथीची सुन्नात करता. आनी तिमोथी हे कस सोसूंक स्विकार करता, कित्याक ताचे वरवीं जायते जुदेव सुवार्ता स्विकार करूंक लागता. पूण तितल्यारच रावनाशें जेजूचो पवित्र आत्मो तांकां सोलोन व्हरता. जेजूचो पवित्र आत्मो तांकां मार्गदर्शन दिता, तांचे लागीं उलयता. सांब पावल न्हिदल्या वेळार ताका एक दर्शन दिसता. ह्या स्वप्नांत थंयसर एक मासोदोनियाकार ताका उलो दिता, ये मासोदोनियांत येवन सुवार्ता परगट कर. आनी सावल त्या दर्शना उपरांत त्या स्वप्ना उपरांत आपल्या सांगात्यांक घेवन बार्नाबासाक तिमोथीक घेवन तो मासोदोनियाक वता म्हणजे आसियाक वता. आज जर तर मोगाच्यान आमी भारत देशांत इतले जाण क्रिस्तांव आसा, कारण देवाच्या पवित्र आत्म्यान जेजूच्या पवित्र आत्म्यान सरिल्ल्या क्रिस्तांवांक आपोस्तलांक सोलोन व्हेलें. सांत थॉमास भारत देशाक येवन पावलो 52 इस्वेन. पळय तांच्या मदें सोमी जेजू वावरलो पवित्र आत्म्यातय. ह्या दिसांनी मोगाचे न्हू आमी पेंतेकोस्ताक तयारी करनासो. पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाच्या फेस्ताक ह्या दिसांनी आमी वाचता कशें सरिल्ले क्रिस्तांव पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाल जियेले. पवित्र आत्मो एक खरो व्यक्ती तांच्या सांगाता आसलो. सोमी जेजू खरो व्यक्ती पुनर्जीवन तांच्या सांगाता आसलो. आजय मोगाचे न्हू आमच्या सांगाता सोमी आसा. आनी हा कोरोना वायरस खर घेता आसतना मोगाच्यान आमी चिंता कित्याक हें खर्ग गी म्हणून. सोमी जेजू स्पश्ट तरान सांगता आयच्या वांजेलान, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. जर तर संवसारान म्हाका द्वेश केलो तर तुमकांय द्वेश करतलो. ह्या संवसारान मोगाच्यान थोडे आमचे द्वेश करतले, थोडे आमचो मोग करतले. जर तर आमी सोमयाची जे कोण सोमयाची ती आमचे मोग करतली, आमच्या सांगाता वावुरतले. जे कोण सोमयाची न्ही ती आमकां द्वेश करतली. पूण मोगाच्यान आमी सोमया थंय थीर रावया, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियोवया. ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळार मोगाच्यान सोमी आमच्या सांगाता आसा. आनी हाचो गुर्त हाचो संकेत आमी पळयता. आमचो मनोभाव जाय सगळो संवसार देवाच्या हाताखाल आसा. कोरोना वायरस हायर खर्ग आसा वय, पूण सगळो संवसार देवाच्या नियंत्रणाखाल आसा. देखून मोगाच्यान कोणीय निरासपणान उलोवन दी, देदेस्परपणान उलोवन दी. आमी निराश जावचे न्ही, आमी देदेस्पर जावचे न्ही. देखून आमचीं उतरां हेरांक पाठिंबो दिवचेच आसली, प्रेरण दिवचेच आसली, बुजवण दिवचेच आसली, भावार्थ वाडोवचेच आसली आमची जावं दी. आनी ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळारी पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूच्या आत्म्यान बरोवन कितलेशे जाण आपलो प्राण त्याग कर म्हणल्यार बरी पिडेस्तांची सेवा करनासात, कश्टतांचे कश्ट हळू करनासात. गरजेवंतांक, दुबळ्यांक, भुकेल्ल्यांक, तानेल्ल्यांक वय कश्टतल्यांक कुमोग करनासात. तर आमी त्याच रितीन करूंक आमी प्रयत्न करया. सोमया जेजूचो पुनर्जीवन जेजूचो आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियेवया. हुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर,
जिवासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकने मेमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या आनी ती देणी आमची होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून व्हर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका वाखाणू फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखा पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदी सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकामेकाच्या मोगान सेवेंत थीर दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं सदांच पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यात. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीचे सांत मार्तीर, त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचें राज आमच्या मदें येवं दी. ह्या खरगांतलें कोरोना व्हायरस खरगांतलें देव आमकां बेगीनच निवारण दी म्हणून देवाच्या भुरग्यां संगी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतलें आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें बेगीनच आमकां तूं निवार. आमच्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय तृप्ती फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतल्या सवयांतले वाट निवार आनी सर आकांतांतलें वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगा सगळं तूं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगवेता ती आमचे झडती आनी कॅस ताडेन जावं पण जे काकुतीन आमच्या कुडीत अशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या, ताचे रगत ताणें वरयलां आमकां सासणीक जिवीत लापोवच्या. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाडता, सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अत्रेकाच्या कुंभाराचें मागणें. आमी दोळे धांपया. समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया आनी म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. म्हज्या काळजांत तूं ये आनी सदांच म्हज्या सांगाता तूं राव. तुज्या पवित्र आत्म्यांत म्हाका तूं सोलोन व्हर
म्हाका तूं चलोवन ह्या व्हर कोरोना व्हायरस खरगांतले ह्या कोरोना व्हायरस करगांतले सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार कष्टा आकांताच्या वेळार कश्टा आकांताच्या वेळार हांवें निराश जायना अशें कर हांवें निराश जायनाशें पगार तूं म्हज्या संगता आसाय पगार तूं म्हजे संगता आसा देव पवित्र आत्मा म्हज्या संगता आसा देव पवित्र आत्मा म्हजे संगता ह्या आसा भावार्थांत हांवें जियेशें कर ह्या भावार्थान हांवें जियेशें आनी कर सर गरजेवंतांक आनी सर गरजेवंतांक हांवें पावाशें कर हांवें पावशें कर समया जेजू समयान जेजू, तुज्या नांवान हांव मागतां तुज्या नांवान हांव मागतां आमेन आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदांच तूं सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार तूं काळजाच्या दोन्या म्हज्या नामान तुका भरवश आमच्या माय मोयनाचे धुलो प्राणी शेणा तुझ्या लागता माये लाभशेंकर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आजा सारके जियेशे माय मोयनाचे धुलो ब्राने शरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुरत सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां बगेन पुरसाचे कुळेन आमकां आमचे देवा आमचे बापाचे पिताचे नावी आमेन